नमस्कार. आमच्या डिचोलीच्या केशव सेवा साधना या संस्थेच्या ज्या विशेष शाळेत आज आम्ही रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरो करता. रक्षाबंधन हो तसो जरी समाजान भाव आणि भयणीचो जरी उत्सव जरी असलो तरी आमच्या खातीर आम्ही हो एक कार्यक्रम वेगळ्या संधीची आम्ही लाभ घेता. या कार्यक्रमात जे समाजान वेगळ्या प्रकारचे लोक असतात, जसे आमचे हे जे स्कूल आसा हे विशेष भुरग्यां खातीर आसा. ह्या विशेष भुरग्यां खातीर संवेदना वाडच्यो, तांकां आपुलकी वाडचे अशें म्हणून आमी वेगळ्या स्कुलांक आयच्या दिसा आमंत्रीत करता आणि एकामेकांक राखी बांदून जे स्नेह आसा, जे आमी बंधुत्व जो भाव आसा, आमी एकमेकांचे भाव आसा, आमी मित्र आसा, आमी एक आसा, हो जो भाव आसा तो तेंच्या मदीं आमी तयार करपाचो प्रयत्न करता. आज आमच्या मदीं अस्नोडे हांगाचे डॉक्टर केशव बळीराम मेडकेवार शाळेची भुरगीं आसा. तेंच्या बरोबर आमी हो रक्षाबंधन कार्यक्रम साजरे करतात. एकमेकांक आमची भुरगीं आनी तेंची भुरगीं एकमेकांक राखी बांदतले आणि आमी एकाच समाजाचे भाग आसा, आमी सगळे एक आसा हो भाव तेंच्या भितर वृद्धींक करतात.